Welcome back. Government will raise a penalty for the illegal construction on government land from 2,000 rupees to 50,000. Chief Minister has assured to recruit more Mamlatdars. CM Parrikar informed the House on Thursday that the Mutation Act would be amended by next week, thus entering into automatic mutations. Members had raised question over the sanat fees. 3 महिन्याची शिक्षा आणि 2,000 रुपयाचो फायन हा. हांव 3 वर्सां आनी 50,000 फायन करतलो. बिकॉज गव्हर्मेंट हाजेर तुमी वचून धरतूत इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करपाक लागले आनी तातूंत भितर आय एम पुटींग अ प्रोविजन ऑफ मेकिंग इट ऑब्लिगेटरी ऑन डेप्युटी कलेक्टर टू डिमॉलिश इट. म्हाका दिसता सनसेट क्लॉजाची आवश्यकता आसा. ताजो अर्थ असो की जे पोन्न्यो केसी आहा त्यो सगळ्यो चालू उरतल्यो. नवीन एका तारखेनंतर एक तारीख कट ऑफ दिली, ताज्या नंतर नवीन ह्या कायद्या सकयल नवीन केस घेतली वचची ना. नवीन केस उलयता हांव, पोन्नी न्हय. पोन्नी फिरून सुद्दां आयल्यार जाता, तो वेगळो विशय. ऑल ओल्ड केसीस वीच हॅव बीन ऑलरेडी फायल्ड बिफोर द कट ऑफ डेट will be dealt with the act, but new case will not be admitted after a cut off date. सर्टिफिकेटाचे लायफ वाडोवंक जाय. पयर म्हाका एक कोणाचो प्रश्न आयला, हांवें पळयला, तलाठ्याक वेगळें ऑफिस जाय. एका धपक्यान बडोवन दितले अशी म्हजी कल्पना. कित्याक 2 गोश्टी खातीर. एक म्हणजे ऑफिस असल्यामुळे तो सापडटलो खंय जागे नाच जाता पळय, सद्या तो नाच जाता, अर्द्या खेपा मेळत ना, ही तक्रार आहा लोकांची. सरकारी भितर इंटरफियरन्स कमी जावंक जाय आनी देवळांक आपापले म्हणजे आमकां बेटे ते मामलेदार मागीर तातूंत भितर गुंतलेले आसता. अव्वल कारकूनचे विजय हजर पवार मारतालो ते एक्शन ताका खबरूच ना, आमी ऑलरेडी कॅन्सल केले ते. मोती डोंगर पळय डिमॉलिशन आसा, तातूंत तळसाजराच्या लोकांनी कांय भिवपाची गरज ना. खंयच्याच गोंयकाराक हांव रस्त्यार हाडिना. इतलेंच न्हय जाल्यार खंयच्याच गरीब मनशाक तसो रस्त्यार हाडचो ना. पण हाजो अर्थ असो न्हय की गरीब मनीस फाल्यां जर तूं रस्त्याच्या मदींच जर तूं झोपडी काडून बसलो जाल्यार ताजो अर्थ हांव थंय वगीर वतलो असो न्हय. आय एम मुवींग एन अमेंडमेंट नेक्स्ट वीक which will ensure that mutation is automatic at the time of acquisition only. 5 वर्सां पर्यंत ब्लॉक हो एकदा पे केले की ना 5 वर्सां पर्यंत लावतलो. 5 वर्सां सोंपच्या पयलीं जर तूं तुमी कन्स्ट्रक्शन कॉमेन्स केलें ना, हांव तुका अशें म्हणना की 1 लाखाचें कन्वर्शन घे आनी तूं 1 लाख कन्स्ट्रक्शन कर म्हणून. यू डू सम 5,000 कन्स्ट्रक्शन मरे ऑन इट. इफ यू डोंट सबडिवायड द प्लॉट, 1 लाखाच्या हाजेर पार्ट कन्स्ट्रक्शन केलें सुद्दां तुवें जाल्यार युअर कन्वर्शन हॅज बीन कन्वर्टेड. दॅट मिन्स यू हॅव एक्सरसाइज द कन्वर्शन. हू टोल्ड यू दॅट यू हॅव टू कन्स्ट्रक्ट ऑल 1 lakh? The Government High School of Bali has been neglected by the authorities since long. There is no compound wall to the school, nor there is any safety to the school. There is wastage of water due to breakage in the water tank. Some miscreants during the night time leave the broken liquor bottles in the school premises. The headmistress is annoyed with the state administration. ते व्हडली टाकी आसा, तेका तशेंच हे बी मारपा जायनात पॅचेस, म्हणून तेणें म्हाका सांगलें की ते कंप्लीट बंदूच करून दुसरे एज द वॉटर इज गोईंग टू द गर्ल्स टॉयलेट वी कांट स्टॉप इट. अशें जालें आमकां हो प्रश्न जालो. एवरीवेअर आहे की भुरग्यांक लायफाक डेंजरस कॅटलां सुद्दां, बिकॉज इट इज अ वे टू द पब्लीक ऑल्सो एंड द कॅटल्स ऑल्सो. हे सुद्दां हांवें मेन्शन केलां थंय. एंड इवनिंग टायम द चिल्ड्रन आर प्लेईंग हियर, ते सुद्दां मेन्शन केलां हांवें त्या हेतून लेटरांत मागयलें. आज सुद्दां हेतूंत न्ही, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन, नेबरर्स, public and cattles. Outsiders, I must say, not during the school time. After the school hours, the damages are going on here. And तेजेरूच ते आमकां टाके डॅमेज जाला. तुम्ही कंप्लेंट बी केली? पुलीस कंप्लेंट सो मेनी आर देर. इतली लेटर केली, पण मिनिस्टरा सुद्दां आपोवन दाखयलां हांवें. इवन अवर मिस्टर तळवडकर, I have called him specially. He should see our ground and the compound. But unfortunately, 4 days back I read in paper that he has selected the schools for the development of grounds wherein my school is not included, and so much of theft has taken place here in this school. Even they have cut all my these curtains from outside. If you see, no, this 4 is not there, they have cut. Then I have given the protection to my windows with the plastic glasses, that also they have removed and taken. Then they have broken the grills, cement grills, and they have entered inside. They have taken my computer hard disk.
3 computers, hard disks, 4 mouses. Kala Academy, in collaboration with Theatre Academy Goa, celebrated Theatre Day on Wednesday. Minister for Labour, Employment and Fisheries Avitana Furtado and other dignitaries felicitated 7 senior Goan theatre artists for their outstanding contribution in the field of theatre. त्यामध्ये आज फामाद डायरेक्टर आणि बरोवणार आहे जे the talent that they have is something very rare and most of us don't have it. In their drama they specify a lot of truth in what they get to us. They show us a real fact that happens day to day life. जे आमी तांकां मानधन पयलीं दिताले तें आमी वाडयलें ह्या फावट 100% वाडयलें. जी तियात्र कॉम्पिटिशनाची प्रायज आहा ती प्रायजां सुद्दां आतां ह्या वर्सा डबल जातलीं सगलीं प्रायजां फुडल्या वर्सा सावन. की अशे तरेन खंयच्याय इन एड ऑफ एनी आर्टिस्ट जर तियात्र करपाचो आसत जाल्यार फॉर दॅट प्रोजेक्ट कला अकॅडमी will give this theatre free of cost as a tribute to that artist. म्हाका जाल्यार दिसता आयज तियात्र गोंयकारांचो तियात्र जावपाक जाय आनी जेन्ना हांव गोंयकारांचो तियात्र म्हणटा तेन्ना हिंदू समाज आनी क्रिस्तांव समाज एकठांय येवन तियात्र पळोवपाक जाय आनी तो एकठांय येवन तियात्र पळयतलो जाल्यार तियात्रिस्तांनी जायतें कितें करपाची गरज आसा. हांवें सदांच म्हटलां की कला अकॅडमीचे स्पर्धेंत माचयेर जायते हिंदू भाव कलाकार वांटो घेतात. एक्टिंगान वांटो घेता, डायरेक्शनान वांटो घेता, लायट सावंड सगळ्या हितून वांटो घेता. माचयेर कल्चरल इंटग्रेशन घडलां तें दोळ्यांक दिसता माचयेर, पूण लोक पळोवंक आसा थंय ते भाशेन हिंदू समाज आनी क्रिस्तांव समाज बराबर बसून तियात्र पळयना, अजून पर्यंत जावंक ना. If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter at Prudent Goa or meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.